Welcome to the Garden of Glory. Today's scripture, Galatians 2nd, verse 1 to 10, shares Paul's visit to Jerusalem, where he met with the apostles to confirm the message he preached among the Gentiles. This passage reminds us of the unity in the gospel and the calling each of us receives from God. गालातियेकारांक पत्र ओवेसवर 2 वळी 1 ते 10. पवित्र सभेचे फुडारी पावलूकूय धर्मदूत म्हूण मानून घेतात. उपरांत 14 वर्सांनी बार्नाबासा बराबर आनी तिताकूय सांगाता घेवन हांव नव्यान जेरुसलेमाक सोडून गेलों. देवान म्हाका अशें कळीत केलें देखून हांव थंय गेलों आनी विदेशां मदें हांव परगटीत आयलां तें शुभ वर्तमान हांवें फुडाऱ्यां मुखार खासगी बसकेंत घालें. कित्याक म्हणल्यार म्हजो आतांचो आनी आदलो वावर निर्फळ जाल्लो म्हाका नाका आसलो. तेन्ना म्हज्या सांगाता आसलेल्या तिताक पर्यंत तो ग्रीक जावनूय सुनोद करूंक कोणें बोळ केलें ना. तरी थोडे भाव आमचे मदें घुसले. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून जी आमकां स्वतंत्राय मेळ्ळ्या ती काडून आमकां नव्यान गुलामपणांत उडोवंक तांचें मोन आसलें. पूण तुमकां परगट केल्ल्या शुभ वर्तमानाचें सोत सुरक्षीत राखून दवरचे खातीर तांचे मुखार आमी एक खिणभर पर्यंत मान बागूंक ना. थंय मानान लेखलोले फुडारी आसले. हाचे आदीं ते खंयच्याच पावंड्यार आसले ते म्हाका पडोंक ना, कित्याक देव मनशांक तांच्या तोंडा प्रमाणें लेखिना. तर ह्या मानान लेखलोल्या फुडाऱ्यांनी हांवें कितेंच बदलचें म्हूण कसलीच सुचना म्हाका करूंक ना. उरफाटीं सुनोद केल्ल्यांक शुभ वर्तमान परगटचें काम देवान पेद्रूचे आदीन केलां, तशेंच सुनोद करूंक नासलोल्यांक तें शुभ वर्तमान परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलां म्हूण तांणी वळखून घेतलें. कित्याक खरेंच जाणें पेद्रूक जुदेवांचो धर्मदूत केला, त्याच देवान म्हाका विदेशांचो धर्मदूत करून धाडला. जाकोब, केफास आनी जुआंव हांकां पवित्र सभेचे खांबे म्हूण लेखतालीं, तर ह्याच मनशांनी देवान म्हाका दिल्लें देणें मानून घेवन बार्नाबासाक आनी म्हाका भागीदारपणाची खुणा कशी आपलो उजवो हात दिलो. हे खुणे वयल्यान आमी विदेशा वाटेन आनी तांणी जुदेवां वाटेन वेचें म्हूण आमची कोबलात जाली. गरिबांचो मार उगडास करूंक तांणी आमचे लागीं मागलें, तर तेंच हांव जतनायेन करीत आयलां. In these verses, Paul describes how he presented the gospel he preached to the leaders in Jerusalem. Though his mission field was among the Gentiles and theirs was among the Jews, the same grace of Christ worked in both. This shows us that the gospel is not about human division or different standards. It is one gospel for all people. What matters most to the apostle was that Paul remained faithful to the truth and continued to remember the poor. The lesson for us today is simple. We may have different callings, roles, or gifts, but the same Spirit works in us all. Our unity is found in Christ, and our mission is to carry His love wherever He sends us.
May we, like Paul and the apostle, honor the unity of gospel while faithfully walking in calling God has given each one of us. And may our life always reflect both truth and love. This is the Garden of Glory, where unity in Christ makes us every heart warm. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.